Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. एक इंटरव्यूआन बाब गिरीश चोडणकारान दिल्ली तातूंत ताणें मुद्दम नमूद केल्लें की काँग्रेस पक्ष जो आसा विल अलाय विथ एनी पार्टी जे बीजेपी कडेन फायट करूं शकता. ताणें मुद्दम उल्लेख केलो की गोवा फॉरवर्ड पक्ष मोगो पक्ष हाज्या बरोबर ते अलायन्स करचे ना. आनी मुद्दम जेन्ना ताका विचारले गेले ताणें नमूद केलें की काँग्रेस पार्टी इज विलिंग टू हॅव एन अलायन्स विथ आम आदमी पार्टी. हांव बाब गिरीश चोडणकाराक थँक्यू म्हणटा की ताणें रेकॉग्नायज केलें की एकूच पक्ष जो आसा आम आदमी पार्टी वो बीजेपीक भाजपाक टक्कर आनी फायट दिवंक शकता. बाब गिरीशान सगळे डावट आज सेटल केले की आम आदमी पार्टी जो आसा ती बी टीम बीजेपीचो ना. आमी जो लढो दिता तो काँग्रेस बीजेपी पार्टीक दिता की गोंयचो आवाज जो भाजपा विरुद्ध उठोवंक शकता तो एकूच पक्ष आसा तो म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. आप इनफॅक्ट इज द ए टीम विच कॅन टेक द फायट अगेन्स्ट बीजेपी. की आम आदमी पार्टी खंयच्याच पार्टी बरोबर अलायन्स करचे ना. आमी अलायन्स जे करप्शन करता ताजे बरोबर कदापि करूं शकना, कशेंच करूं शकचे ना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी मोगा पक्ष हाणें प्रत्येक वेळी फाटी सुद्दां घात मारून लोकांचो बीजेपी बरोबर अलायन्स केलें. आम आदमी पार्टी एका वाटेन आसतले, गोंयचे लोक ताजे बरोबर आसतले आनी दुसऱ्या बाजूक आसतलो तो गोंय करप्शन जें केलां बीजेपी आनी काँग्रेस हेंच्या सरकारान जें केलां दोगांयनी मेळून ताजे